नोवेगी रोचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाची ऋतुमी vor देवा सोड गीता गाया नोवेगी रोचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाची ऋतुमी vor देवा सोड गीता गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायोना गोरा वयर काढत नाव देवाचे पुरगोटात तारण ताचे नोवेगी रोचून गाया परमेश्वरा वाकाना शेकाची ऋतुमी vor देवा सोड गीता गाया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं म्हजी मोगाळ बामणीनो आज मंगळार देखून तुमी सगळीं हांगासर हे इगोर्जेंत आयल्यान बायग्योन आंतोनीक भेटयल्ले तुमची मागणी तुमच्यो विनवण्यो तुमचे आवडे तुमची सपनां घेवन हे वेळार सगळें जें कितें आमी घेवन आयल्या जावं आमचे पासत जावं आमच्या कुटुंबा पासत जावं आमच्या सोयऱ्यां पासत जावं आमच्या भुरग्यां पासत हें सगळें हे वेळार घालुया देव बायगोंत आंतोनीचे विनवणेन हें आमकां सगळें दितलो असल्या मनान आमी ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना आमचें पातक ओळखून घेवया आमच्यो अस्कोताय ओळखून घेवया उदीक भशेन आमी उणें भावार्थाची मनशां जाल्यान देवाचेर विस्वास दवरूंक आमी फाटीं उरल्या असलीं सगलीं आमचीं पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाची ते सांबिडयता ग्रेसेंटा द सिल्वा तिचे पासत किरीत भाशेन मागुया बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवान तिचेर आपली विंचतली आशिर्वचनां वतो म्हण ते भायर हांव म्हणटालो तुमकां जाय त्यो तुमच्यो गरजो घेवन तुमी आयल्यात
जायतीं पिडेवंत आसात जांकां काळजाचो आताक आयिल्लो आसा, काळजाक ब्लॉक जाल्लें आसा. ते भायर कोणाची किडनी ट्रान्सप्लांट करपाची आहा, कोणाचे आनीक कॅन्सराचे प्रॉब्लेम, मदीं करून प्रोस्टेट कॅन्सर, थ्रोट कॅन्सर आनी हे भाशेन जायते थोड्यांक ऑपरेशन केल्ले आहात. मदीं करून तकलेचें ऑपरेशन. अशें सगल्या पिडेवंतांक घालुया. तुमची गरजी जांकां पिडा आसा वो जांकां ऑपरेशन केलां, जीं दुयेंत आहात तांकां घालुया ह्या वेळार. त्या भायर ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं हॉलिडेज हांगा आहात. ह्या भुरग्यांचेर करीत आशिर्वाद घालूया आनी टिचरींचेर गेल्ल्या सातोड्यान आमी सगल्या शिक्षकांचो दीस मनयला. हे सगल्यो आमच्यो टिचरी आहात त्योय ह्या दिसांनी घरा आहात. तांचेर सगल्यांचेर करीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. बरे भशेन आपलें कार्य ताणें करूंक आनी भुरग्यांक बरे भशेन वयर काडूंक. त्या भायर आमी मागुया जीं भुरग्याचें देणें आशेतात, जायतीं जोडीं हांगा येतात तांकां भुरगीं नात आनी तीं मागून भावार्थान वेतात आनी जायते फावट बायगोन तांतून तांकां भुरग्याचें देणें फाव कोत्ता. असल्या जोड्यां पासत करीत भशेन मागुया. जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्याक एक व्हंकल, एक न्हवरो सोदतात. तांकांय आमच्या दोळ्या मुखार हाडून तांचे पासत मागुया. आनी हेर सगल्यो आमच्यो गरजो, कितल्योच्यो गरजो आमी घेवन येयल्यात, एक एक गरज ह्या वेळार बायगोन आंतुनी फुड्यान मांडून तो बापाशी वतलो आनी बाप त्यो आमकां दितलो. असल्या बरवशान ह्या मिसांत आमी वांटो घेता. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बायग्योंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तिरासरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूची नीज शिश्यां आमी जावं आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनू, तुमचे भितरलो कोणूय एकलो दुसरे लागीं विवाद करीत जाल्यार तो नीत करूंक घेवंक देवान पवित्र केल्ल्या भक्तांक सोडून ओ धर्मी मनशां फुडें कसो वेता. देवान पवित्र केल्लीं मनशां ह्या संवसाराची नीत कोत्तली म्हूण तुमी नकळोत. तुमी ह्या संवसाराची नीत कोत्तल्यात जाल्यार ह्या किरकोळ विवादांची नीत करूंक तुमी पुरती न्हय. देवदूतांची पर्यान आमी नीत कोत्तल्या म्हूण तुमी नकळोत. म्हणटोच ह्या दिसपट्ट्या तोंट्याची नीत आमच्यान करूंक जायना. तुमचे मोदें असले खोटले उत्पन्न जाता तेन्ना नीत करून घेवंक पवित्र सोबेंत कसलेंच मोल नासतल्या मनशां सोरशीं तुमी वेतात. तुमकां लोजेक घालूंक हें तुमकां सांगता. भावां भयणी खोटलो सुटावो करूंक तुमचे मोदें एकूय जाणार ना. ना जाल्ले भाशेन एक भाव दुसऱ्या भावाक न्याय सोबेंत उबो करता आनी ऑन भावाट्यांक नीत करूंक लायता. तुमचे मोदें नीत करचे खोटले आसात तेंच एक वायट. तुमी ओनीत सोंसल्यार ओदीक बरें न्हय. तुमकां नागोंक दिल्यार ओदीक बरें न्हय. पूण पोतेच ओनीत आनी नागोवन तुमीच कोत्तात आनी तेय बी तुमच्याच भावां भयणीक. देवाचें राज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण तुमी नकळोत. तुमी फसोव नाकात. पोजडीं
कुड्ड्यान देवांक बसतात तीं प्रद्वारी कामचारी आपल्याच लिंगाच्या मनशा कडेन पोजडें पातक करपी चोर आपसुवाती बेबदीं ओकमान कोत्तात तीं नागोण करपी असलीं मनशां देवाच्या राज्याचें दायज जोडची नात. तुमचे मोदें असलीं थोडीं मनशां आदीं आसलीं पूण आतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं आनी आमच्या देवाच्या ओतम्या वरवीं तुमी स्थान घेवन नितोळ पवित्र आनी प्रमाणीक जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सगळीं म्हणुया आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गणगणोन ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोशनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूंक तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूंक. जाबाब आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूंक घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवंक. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जाबाब आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेलोल्या जैतान भोक्त संतोश भरीत जावंक आनी खुशालकायेचे उलास सोडूंक देवा मुखार सोरपटूंक ताची स्तुती करूंक तांच्या ओंठांचेर आसूंक देवाची वाखाणणी. तातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जाबाब आपले पोजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. शिवर्तमाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं. थोकता तसलीं फळां. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें शिसांक आपयले. तातूंतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां दोर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते सिमांव ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हटलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर खाला येवन जेजू एका मोळार उबो रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिद्धोनांतावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिड्या रोगांतलीं बरीं जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमा जालो.
आनी मेळे आत्मेन त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं कोत्तालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका कृष्ण. मोगाड बांबडीनो, लुकासाचे शुभ वर्तमानांक 24 आहात. ह्या 24 वरांमध्ये वाचीत तर आमी वचत ताचें शुभ वर्तमान 11 पावटी आमकां मेवता. जेजू मागणें करूंक वेता वो आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता. बायगोंत लुकासाचें शुभ वर्तमान बरयलां. लुकासान जो पावलूचो शीस आसलो, पावलून कितें पळय जेजू वयर सांगलां तें ताणें एकठायलां. त्या भायर मनशां कडेन मुलाखत करून ताणें जायती माहिती घेतल्या आनी ती कितें सांगतालीं तें सगळें बरयलां. 11 पावट, 12 11 पावट म्हणजे आमच्यान म्हणूं येता आख्खो ताचे शुभ वर्तमानाचो वाक्को 12 वरांचो एक अर्दे पावट कशें म्हणूं येता. तो मागण्यांची खबर करता कित्याक ताचें शुभ वर्तमान पवीत आत्म्यांक भेटयलें आनी पवीत आत्म्यांक भेटयलें जाल्यार मागणें गरजेचें हें तो आमचे मुखार घालूंक सोदता. मागणें ना जाल्यार कांय ना. आनी जेन्ना म्हत्वाचे निर्णय घेवचे आसले तेन्ना मातशे वेळ न्हू आख्खी रात एक जागरण करता जेजू. जागरण आख्खी रात मागणें करता ताका आमी जागरण म्हणटा. मागण्यांची जागरण आपल्या बापा लागीं विचारून आपल्या बापाचें लक्ष घेवन बाप कितें सांगूंक सोदता ताचे वयर आनी ते पासून तो विचून काडटा. शिसां मदले 12 जाण फकत लूक एकलोच म्हणटा. तांकां दोरदूत म्हूण ताणें नांव दिलें. लूक एकलोच सांगता ह्या जायत्या शिसांतल्या 12ंकूच विचून काडल्या. ते पासून हांव जायते फावट म्हणटा 12 जाण ओ दोरदूत. शीस म्हणल्यार सगळे पूण लुकास दाखयता शिसां मदले 12 जाणांक आनी नांवान विचून काडल्यात. बेश्टे तूं तो अशें बोटान दाखोवन नांवां घेवन एक नांव ताची व्यक्ती आसा. एक नांव ताका आवयन बापायन दिलां तें देवाचे उजोवणे प्रमाणे आसा. आनी ते पासून नांवान तरी आमी उलो कोत्ता दुसऱ्यांक तेन्ना तांचो मान स्वाभिमान आमी राखता. आमकां एक संवय आहा ओतो अशें म्हणपाची. ही संवय बरी न्हय. ताका नांव आहा. ताचें नांव घेवन आमी ताका आपोवंक जाय. बोटान दाखोवन ओतो म्हणून ओतो तशें जायना. जेजू कडल्यान आमी शिकूंक जाय. हें केन्ना जातलें आमी भितरल्यान तर मनशां मागण्यांची आमची भायली वागणूक कशीच जातली. आमी दुसऱ्यांचो मान स्वाभिमान राखतल्या ताचें नांव घेतल्या आनी ताच्या नांवांचेर आडनांव घेवचें ना. ताचें नांवूच घेतल्या. हें जाता जेन्ना आमी भितरल्यान तावन देवाक भेटलेलीं मनशां मागण्यांची मनशां. हे मागण्यांचें आमचे भितर आसा तें धोरण आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कुरण्यांतल्यान दिश्टी पडटा. ज्या मापान आमी मागणें करता त्या मापान आमी दुसऱ्याक मान दितल्यो. ज्या मापान आमी मागणें करता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांतले निर्णय घेतल्यो. पयल्या वाचपांत आयच्या बायगोन पावल कोरिंथकारांक बरोवन खोलायेन वस्तू सांगता. तो म्हणटा तुमचे मदें वाद विवाद जाला. तुमचे मदें तोंटो उपरासला. 2 भावां मदें ओ गोरच्या मदें ओ 2 काजन आहात तांचे मदें. तो म्हणटा असलो तोंटो तुमी सांता मुखार व्हरपाचो. सांत म्हळ्यार क्रिस्ती लोक. तुमी अनभावार्थ्यां सुरशीं वेतात.
ऑन भावार्थ्या सरशी वचो नाकात. तांकां भावार्थाचें कांय ना, ताका मागण्याचें कांय ना. पूण क्रिस्तांवां सोबी आसात जी मागणें करतात, जी मागण्यांतल्यान तुमकां कितेंय तरी दितलीं. न्हू जाल्यार तुमी सोंसूंक पडटले आनी अदीक बरें सोंसलोलें अशें तो म्हणटा. नाजाल्यार तुमी घेवन वेतात तें सारकें निटायेर पडचें ना, कित्याक देव दवरून नासलेल्या मनशां सुरशीं तुमी वेतात. तो म्हणटा एक भाव दुसऱ्या भावाक न्याय शाळेंत वता. ती म्हणटा तुमचे कडेन तो तोंटो सारको करूंक जाता करात, न्याय शाळेंत वचपाची गरज ना. पूण आमच्या जिवितांत लोक पयलो जायते फावटी भासाभास करता वो आपल्या सोयऱ्यांक आपयता भासाभास करूंक. चलो ना. मागीर केन्नाय पादविकाराशी येतात, पादविकार भितर सोदता, चलो ना. मागीर कोर्टांत वेतात, अनबाळत्या सरशी वेतात. हांगासरल्यो वस्तू जायते फावटी म्हाका एक फामील सांगूंक आयल्यो. हांवें सांगलें हो पुरुश पयलो हांगा सांतांतुनी फुड्यान मांड आनी तो करून दितलो, हांगा थंय वचपाची गरज ना. आनी तशेंच जालें. सांतांतुनी फुड्यान मागलें आनी ज्या मनशा फुड्यान ती गेलीं त्या म्हळ्यार तुमी क्रिस्तांव, तुमचो देव व्हडतो देव तुमकां मागीर नातोन आहा, ताचे फुड्यान वसात. क्रिस्ती मनशान तशें सांगलें. आमी जाणा जावन नेणार जाता हे गोतीन. आनी मागीर पावल उक्तेपणी सांगता. आनी तो मागीर सांगता कसलीं मनशां चोरी करपाची आहात, पोसडपण करपाचें आहात, पोरदुवार करपाचें आहात, कुड्या देवांक बसतात ती आहात. अशीं जायते हांकां सर्गीचें राज फावो जावचें ना, कित्याक ती देंवचाराक भुरल्यान, देवाक न्हय. जो मनीस मागण्यांतल्यान देवाक आपयता ती असल्यो करण्यो करिना. असल्यो करण्यो आमची क्रिस्तांवां करतात. आमची म्हजे फुड्यान कितलेच कंप्लेन आयल्यात. फादर ताणें आमचे दुडू व्हेले 4 वर्सां जालीं आनी दुडू मुदोलूय पावोंक ना आनी जुरूय पावोंक ना. कलांतर आनीक मुदोल म्हणजे कॅपिटल, कलांतर म्हणजे जूर. मुदोलूय गेले आनी क्रिस्तांव मनशां. लॉज दिसता म्हाका आमचे मदें अशें जाता म्हण फटोवपाचें, फटकिरे मोन नाळपाचें हें एकदम चड आहा. आनी आमचे मदें आदी नासलें, आतां जालां. आमकां पयशांची आशा बुलोयता आनी पयशांच्या आशेक लागून आमी हें कोत्ता. भाटां बेसां शिमू मेरो आसतना आमी ते नीस बदलता आनी दुर्गा कुशीन कितें मेवतलें तुका दुसऱ्याचें जावं तुज्या शेजाऱ्याचें जावं तुज्या सोयऱ्याचें जावं तुज्या काजनांचें. कोणाक फटयताय तूं? तुकाच फटयताय आनी देवाक फटय. असल्या मनशांक बायगन पावल म्हणटा असलीं मनशां स्वर्गा राजाची भायर पडटलीं. तांकां कांय ना, कित्याक तांणी वांकडेपण केलां, आडगां केल्यान. आनी भाशेन आमकां दिसता आमी बरीं आहा आनी तीच मनशां जायते फावट हिंगा येवन देवाक देंवयतात. पूण घरा लागीं वचून सोयऱ्यांक आनी शेजाऱ्यांक सोदता येतात आनी चोरयो करतात. हे भाशेन नीस मुदार करून आनी कितें फाल्स करून आनी अशें आपूण क्रिस्तांव म्हणटात. असल्यांक बागेवन पावल कळोक शिकोवन दिता तशें करचें न्हय. आनी तशें केन्ना करतात? मागण्यांचो बॅकग्रावंड ना ती तशें करतात. आनी जीं कोण मागण्यांत जेतात ती म्हणटात फादर देव करतलो, देव दाखयतलो. हें म्हाका बरें दिसता, कित्याक हीं मनशां मागण्यांची मनशां. मागण्यांत ती म्हणटात फादर आमी देवा फुड्यान घातलां, देवूच करता. बायगून पावल म्हणटा तें तुमी सांतां फुड्यान घालात, हे सांत तुमचे प्रश्न सुटावे करून दितलेत. हांगा तुवें गेल्ले सुवातेर सांत आनी गमता कोण वांकडो आनी कोण खरो तो. तुमी नोको हांव सालोमो पातशाची एक काणी आहा गोडणी ती. सालोमो पातशा फुड्यान 2 बायलो आयल्यो, तांचो पाड जाल्लो. एकल्याचो भुरगो जाता आसतनाच मेलो. तिणें कितें केलें?
दुसरो जाला तो आपणा काडलो आनी आपलो भुरगो थंय दवरलो. एक नीज आवय जाणा आपलो भुरगो कोण तो, तिका रोखडेंच गमता. नीज आवयन सांगलें ओ म्हजो भुरगो तुवें व्हेला, ती म्हणून हांवें हातूच लावंक ना. राज आबोली गेले सालोमोन पातशाय आनी ताका देवान एक कसली जाणवाय दिल्ली. आनी राजान अशें म्हटलें एक मेला हो दुसरो जिवो, हांव आतां ताका कातोत्ता, ओद्दो कोत्ता, ओद्दो तुका आनी ओद्दो तिका. नीज आवय उबी रावली, नाका तिका जाल्यार तिकाच दी, आसूं दी, म्हज्या भुरग्याक म्हज्या फुड्यान कातरी ना. तेन्ना राजाक गमले कोण नीज आवय ती. अशें आमकां दिसता देव न्हिदला, देव ना, आडगां करून संवसार फुडें वेतलो. पूण बरी मनशां जीं मागड्यांच्या मनाची, रातभर मागड्यांच न्हय, बोगोर बोगोर मागणें कोतात, हो तोंटो सुटावो करूंक ती म्हणटली सायबा तूं आसाय, आनी तूं आसाय म्हूण हांव जाणा, आनी तूंच हें सुटावें कोत्तलो. जायते फावटी हांगा येतात सांतांतोनी फुड्यान हें घालूंक, आनी सांतांतोन सुटावें करून दिता. सांतांतोन आपलो वेळ घेता, पूण तें सुटावें करून तेंच तें बायकोन पावल म्हणटा तुमचे तोंटे तुमी बागयोंतां फुड्यांत व्हरात, बागयोन तुमकां करून दितले. तुमी ओन बावडत्या फुड्यांत वचूं नाकात, ओन बावडत्यां कडेन कांय जावचें ना. हें कित्याक म्हणटा हांव तुमकां, आमचें अंतस्कोन सारकें ना. आनी अंतस्कोन सारकें ना म्हणटूच वांकडेपण जायतें येतलें. ताचें पाड कितें कुनाटकाय एकदम वांकडी. ती कुनाटकायेक लागून आनी आस इलो आतभर कुडको आमचो जाल्यार आतभर कुडको घेवन तुका स्वर्गार मेळूंक मेवतलें ना. बायकोन पावल म्हणटा असलीं मनशां देवाच्या राज्यान भायर पडटलीं. चिंतात कितें कोत्तात तें, ओ तुमी लोकांचे पयशे गेल्यात ते दिनांत, केन्नाच पोसचें ना, केन्नाच पोसचें ना. चवथे पिळगेक लागून लागतलें चोरयेचें. देव नीत कोत्तलो, तुमकां भितरली शांती आसा. भायल्यान सगलें बरे भाशेन आसो दिवन केलें, पूण भितरल्यान शांती आसची ना. बायगो तातूंत नितीचो मनीस, बायगो तातूंत नीत करपी, आनी बायगो तातूंत नीत कशी कोता मागड्यांतल्यान. तो जायतीं वरां मागड्यान सारतालो आनी ते पासत तो लोकांची नीत करून दितालो. जे भशेन सालोमोन पातशान केलें. सालोमोन पातशान मुद्दम म्हणलें गमोंक नीज आवय खंयची ती. नीज आवय आपल्या भुरग्याक मार म्हणची ना, आडेची आवय म्हणटली मार, म्हजें न्हय तें ताचें. हे भाशेन जाता. बरी मनशां मागड्यान तरी गोट आहात, कांयच जावचें ना. जेजू आख्खी रात, जेजूक मागण्याची गरज नासली, तो देवाचो पूत, देव ताचे सगळें आसलो, पूण तरी आसतना आख्खी रात मागड्यान सारता 12 जाणांक विंचून काडूंक. आनी ते पासत जरूय एक तातूंतलो घातकी जालो, पूण कांय ना, ताणें सगल्यांक विंचले आनी ताका देवा म्हऱ्यांत घाले. हे मनीस म्हजे मनीस, हे मनशाक हांवें विंचल्या तुका विचारून. म्हाका दिसलें पूण हांवें तुजे कडेन विचारलें मागड्यान आनी हांवें तें विंचल्यात. आमची कसलीय वस्त जावं ती मागडें केल्या बगोर करचें न्हय. जायत्यो वस्तू मागड्यान सुटाव्यो जाल्यात. म्हज्या पाद्रीपणाचे 37 वर्सां पाद्री हांव, पूण मागड्यांतल्यान ज्यो वस्तू सुटाव्यो जाल्यात, म्हज्यो वस्तूंक हांव केन्नाच मागिना. दुसऱ्यांच्यो जायत्यो मागणेच करून, दीस आनी रात मागणें करून. तुमचे पासत लागून जी हांगा येतात, तुमचे पासत हांव आदले दिसाक सावन मागूंक सुरू करता. कालच्या दिसाक तावन आयच्या दिसाक, फाल्यांच्या दिसाक सायबा कितलो लोक येता मुंगडाराचो. बायगो तांतोनीक भेटूंक येता, आपली वस्तू गरजो घेवन येता. ताचें तूं आयक न्हय, ताका कितें मागतात ती दी न्हय, ती कश्ट वतात न्हय. अशें म्हजें मागणें बायगो तांतोनीक. आनी ते पासत जायत्यो वस्तू मेवतात तुमकां, कित्याक तुमच्या बराबर दुसरेय मागतात. आनी ज्या मापान तूं दुसऱ्या पासत मागता त्या मापान देव तुका दिता. होय म्हजो अनुभव. जेन्ना हांवें म्हजे पासत चडशें हांव मागीच ना, दुसऱ्या पासत मागता. आनी जितलें हांव दुसऱ्या पासत मागता, देव कळो नासतना म्हाकाय दिता. आनी दुसऱ्या पासत मागूंक मोग आसूंक जाय काळजांत. द्वेस, हेट्रेड आहल्यार जायना तें. हेट्रेड तरी आहा पाड पडले.
पूण मोग तरी आहा जाल्यार ह्या मोगाक लागून देव दुसऱ्यांची वस्तू फाव करता. सांतांतून तसोच मोगान लासतालो आनी ताका खंय आपयलो रोखडोच वेतालो, मोगानूच वचून तांचे तोंटे सुटावे कोत्तालो आनी तांकां सवस्काय दिवन पोत्तून येतालो. ह्या भाग्योंता फुड्यान आमी आयल्यात. ओ भाग्योंत महान भाग्योंत, ओ भाग्योंत पोदवेदार भाग्योंत. देवानूच ताका ही पदवी दिल्या. ते पासून तुमी हांगा येतात, इतली जाण तुमी येतात आनी बरी जावन वेतात, वो तुमचे प्रोज सुटावे जातात कित्याक देवान ती पदवी ताका दिल्या. आमी ल्हान जावया, आमचें अंतस्कोन नितळ आसूं दी. अंतस्कोन नितळ आसूंक जाय. अंतस्कोन मेळ्ळें आसून आमकां कांय मेळचें ना. अंतस्कोन तरी नितळ आहा, दुसऱ्यांचो मोग आहा, मागणें आहा जाल्यार आमी मागता ती वस्त देव आमकां दितलो भायगोंद आंतोनीचे विणवणेन. ओ जेजू जो रातभर मागणें कोत्तालो तोच हांगा येतलो. तो आमकां शिकयता, आमचे भितर येवन आमी मागण्यांची मनशां जावंक शिकयता. आमी खंय आसूं, आमी आमचें कार चलयता आसतना मागणें करूं येता, आमी बसीन वेता आसतना मागणें करूं येता. आमचीं जाणटीं तशेंच कोत्तालीं, बसीन वेता आसतना आपलो तेर्स घेवन मागणें कोत्तालीं. ओ कार चलयता तांकां सांगता तूं चलय पूण भितरल्यान माग आनी पळय तुजें पयण कशें वेता तें. हे भाशेन आमी खंय आसूं मागण्यांक तरी आमी एक खेरीत स्वाद दिता जाल्यार बरेपणान देव आमकां बदतलो. हेंच देणें जेजू कडल्यान आमकां सगल्यांक आज घेवया. सगलीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार भायगोंद आंतोनीचे विणवणेन बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दुखीक कोंतीक सांपडलेले पोरचेक तांच्या कश्टांत फुडो करूंक जेजूचे आसने आनी पदवी तांकां अणभवूंक आदार दिवंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबांत जायतो भेदभाव वेगळोचार उत्पन्न जाला. जेजूची शिकवण सगल्यांनी मांडून घेवन वेगळोचार पयस करूंक आनी कुटुंबीक वांगडी मोगाच्या बांदपासान जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. हे मिसा बेटींत आपले इंतेसांव भेटयला ग्रेसिंता डी सिल्वा हिका भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन फावो त्या देण्यांनी बोर म्हूण आनी बरे भलायकेन तिका सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. बापा मोगळा आमची इंतेसांवां तुजे मुखार घातल्यान ती स्विकार कर. ताचे भायर जायती आमी आज घेवन येयल्या. उदीक करून आमचें अंतस्कोन नितळ कर. बरें तें करूंक आनी बरें तें आवडिवंक आमकां लांब रुंद काळजाची आनी मोनांची कोर. ह्यो आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांत भेटयतना आमी कायन घेवया. अंक C14 पेज 34. देणी आमची भेटूंक हाडटा. आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तूं कोण पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आंतराळ हाडटा. दाखस रोस समोर पिता. आमचें सुख सोर्बेट वयता. मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो उंडो बदलतलो.
Suace casadolo, dakan soros bodol tolo, Jesus rogon dosadolo, Jesu आमचा पिवोळ दिलो, आमचो आत्मो तादोस जातलो, देवी आमची विटोक काढता, आमची कवसा तातून घालता, आमची मना तू कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. भयणीनो आनी उबी रावत. भयणीनो आनी बाबानो, आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सो मूळ मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा, बायग्योन आंतोनीक सुर्गींचे जाणवायेन तुवें बोल्लोय, ताचे विनोंतीन तीच शिकोण विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी आमचे चालीन तिका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काण्यानी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार पोटल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. सर्वेस्पोर राशी नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितान ओस्तम ते पुर्यान तुका एक निर्मोळ भेटोवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधन्यां पाळून आमी हो संस्कार समोरुमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या धर्म दुतांक दिवून मुळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत.
समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco porgotuja. Gesù melo, Gesù život sala, Gesù novia je tolo. Gesù melo, Gesù život sala, Gesù novia je tolo. बापा, आमचे सोडवणी पासो तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मोरणांचो, ताच्या अनदबरीत पुनर्जिवंतपणांचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई बो बायगोंत आंकवार मरयेच्या, तुज्या बागयोन दोन दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षींच्या, बायगोंत आर्कांज मिंगेलाच्या, बायगोंत आंतोनीच्या, बायगोंत सेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आनी सोमेस भोगतांच्या सांगाता तुवें वेंचून काडलोल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेवतलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे उदेशी सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाच्या आनी फिलीप आमच्या बिस्पाच्या सांगाता आनी पवित्र सभेच्या सोमेस बिस्पां आनी दोर मुण्यारां बराबर संस्कारलोल्यां बराबर तुज्या पुता तुवें जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर हांगासर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळे बापा, संवसारांत शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय. आमच्या मेलोल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलोल्या समेस्तांक मोही पासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासनांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ चो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तोय मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ.
mógł mit mer naszilo, to co maj mógł mit mer naszilo, to co maj mógł mit mer naszilo, to co maj mógł mit mer naszilo, to co mógł mit mer naszilo. उभी राहूया, प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, सुर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या. बायग्योन आंतोनीची शिकोवण पाळून आमकां तुवें दिलाय त्या देण्या पासत निरोंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर. आनी आमचे भोंवतणी आसतल्या नेणारांक बाबार्थाचो उजवाड मेळूसो कर. तूंच आमकां ही कृपा दी म्हूण तुजे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फादर हायसीन कुमसारांक आसतलो, कोणाक तरी कुमसार जावंक जाय जाल्यार कॉरिडरांत कुमसून दवर आहा, थंय वचून तुमी रावचें. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुकावलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणूनय,
पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कोर.